प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयचें शुवर्तमान जावन आसा मातवाची 10वी चीट 7 ते 15 पर्यंत. आनी 14 वोडीन कितें जेजू म्हणटा. जेजू म्हणटा, तुमकां कोण येवकार दिना जाल्यार तुमी कितें करूंक जाय. तांकां कितें वायट चिंतूं नाका. आमी कसलें वायट चिंतूंक नाका दुसऱ्यांचें. और आमी तांकां कितें शिराप दिवपाचें न्हय. आमी फकत मोगान चलोवंक जाय. आमी ह्या संवसारांत जेन्ना देवाचें काम करता, आमच्या विरुद्ध लोक येतलो. सगळोच लोक देवाचें उतर आयकोचो ना. सगळो लोक देवाचें उतर वा जेजूचेर बावर दवरचो ना. जेजून सांगलां तो हें. देखून जुवाचे 3री चेटीन 16 वडे कितें म्हणटा, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो, ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो. कित्याक? जो कोण जेजूचेर बावर दवरता तो केन्नाच इफेर्नान वचना. कित्याक? आमी जेन्ना जेजूचेर बावर दवरता तेन्नाच की आमचें साल्वासांव जाता. आमी आमची सगळीं पातकां भोगसून आमी देवाचीं भुरगीं जाता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हें देवाचें उतर आमी परगोडटा सगळ्या संवसाराक, कित्याक जेजून आमकां सांगलां संवसारान वचा आनी बरी खबर परगोट करा. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर परगोट करता, लोक आमचे विरोध येतलो. तो म्हणटलो, तूं कोण आमकां सांगपाक. आमी जाणो सगळें. आमी आमचो संबंद देवा जेजूशी बरी. आमी मागणें करता, आमी तेर्स करता, आमी मिसाक वता, आमी सगळें बरें करता. तूं कोण आमकां सांगपाक. आनी देवाचें उतर, देवाच्या उतराचे विरोध येतलो, आमचे विरोध येतलो. आनी देखून भाव भयण, जेजू कितें म्हणटा, जेन्ना अशें घडटा तो म्हणटा, तुमी कसलेंच वायट करीन नाका. तांचे पासत तुमी कसलें शिराप दिनाका. तुमी फकत तुमच्या पांयां सकल जो कोण मेळ आहा, धूळ आहा, ती तुमी थंयसर वापरून आनी थंयसर सोडून तुमी यात आनी फुडें वसात. कित्याक? जेन्ना आमी समजता की धूळ जी आसा, जे भितर माती गोबर जो आहा, आमी तें भायर मारता आमच्या घरांतलें. तें आमी दवरना. आनी जेन्ना वो लोक आमचे विरोध येता तेन्ना जे आमकां ते वायट करतात वा जे आमचे विरोध येतात वा आमकां ते नाकारतात, तें आमी आमच्या मनान धरूंक जायना. आमी धरूंक नाका. कित्याक? जेन्ना आमी तें दवरता, आमचो जो आमचो वावर जो आहा देवाच्या उतराचो, देवाच्या राजाचो, तो वावर आमी करपाक आमी मातशीं फाल्स जातलीं. आमी एकदम दुखी जातलीं. पूण आमी जेन्ना समजता की आमी जेजूची भुरगीं, आमी जेजूचें काम करता, आमी देवाचें काम करता, तेन्ना आमी जेन्ना देवाचें काम करता, पवित्र आत्मो आमच्या कामांक कितें म्हणटा तो विटनस दितलो. म्हणजे ज्या जाग्यार आमी देवाचें उतर परगोट करता, पवित्र आत्मा येवन तिचो मिलाग्री जातल्यो, देवाच्यो पदवी लोक पळयतलो आनी पेखोणी आनी खूब बरें बरें वस्तू जातल्यो. आनी भाव भयणीनो, आमी जें करता आमी दुसऱ्या मनशा पासत करना, आमी देवा पासत करता. आनी जेन्ना आमकां देवान सांगलां दुसऱ्या पासत आमी दुसऱ्यांक आमी देवाचें उतर दिवंक जाय, तेन्ना आमी तें देवाचें उतर जेजून आमकां काम दिलां म्हणून आमी करतले. आनी आमी दुसऱ्या लोकांच्या उतराचेर, दुसऱ्या लोकांच्या कोन्याचेर आमी दुखी जावचें ना. आयज एके खेरीत भाशेन जेन्ना आमी ह्या शुवर्तमानाचेर नियाळ करता, आमी इतलेंच आमी मनान दवरया. जेन्ना आमकां हो हुकूम दिला जेजून, आमच्या गवणीन, आमच्या स्वामीन आनी आमच्या देवान आमकां हो हुकूम दिला. कसलो हुकूम? सगल्या कडेन वचोन तें देवाचें उतर परगोट करपाक. तेन्ना जेन्ना लोक आमचे विरोध येतलो, आमी फकत आमची चोत्राय जेजूचेर धरूंक जाय. कित्याक जेजू जेन्ना ह्या संवसारान आयलो, ताचे विरोध खूब लोक आयलो, ताका खुर्सार मारलो. आमकां लोक खुर्सार मारचो ना, पूण आमचे विरोध येतलो, आमचे वायट धरलो, आमकां नाकारतलो. पूण तेन्ना कितें आमी करूंक जाय? आमी एकदम खोशी जावंक जाय. कित्याक आमी एक डिफरन्स करता म्हणून, आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान जीव वाडटा म्हणून, देव वाडटा म्हणून
आनी जेन्ना लोक आमकां नाकारता आमी तें आमचे देवाक भेटोवंक जाय, कित्याक आमी सांगूंक जाय जेजू तुका नाकारलो आमकांय नाकारता. जेजून सांगलां आमकां जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आसतले ताचें काम करतले लोक आमकां नाकारतलो, पूण आमकां बरी खबर म्हणजे कितें, हें सगळें करून एक दीस आमकां जेजू बरोबर आमकां सर्गीचें सूख मेळटलें. भाव भयणीनो, आयज खेरीत भाशेन ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया आनी हें देवाचें उतर पाळया, पाळून आमी दुसऱ्यांक हें देवाचें उतर दिवया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलों. गॉड ब्लेस यू ऑल.